म्हज्या मोगाच्या मरयाळ भक्तिकानो, तेरसा वेळार आमी मरयेची लदीन म्हणटा आनी मरयेक साबार नांवांनी आनी बिरुदांनी उलो मारता. देवपूत मरये मारिफात ह्या संवसारी जल्मलो देखून देवा कडेन तिची साळावळ विशेष आसा आनी देव तिणें मागिल्लें सकड आमकां दिता म्हणली पातयेणी पवित्र सभेंत बळादीक जावन उरल्या. मरयेक कितलें होगळशिल्यारय उणेंच, कित्याक देवाक ती मोगाची, नितळ आनी निस्कळ आमची आवय. माय म्हयनो मरयेक भेटून दिला आसता तिच्या जिविताचेर एक नियाळ करूंक लदिनेंत तिका ओडणूंक आसले उले आमकां उपकारा पडटात. आमी वापरची लादीन लोरेटो पुनशेतांत भक्तिकांनी वापरचे तसली. इटलीच्या लोरेटोंत आसच्या पुनशेतांत मरयेचें घर आसा. नजरेतांत मरी जल्मोवन व्हड जाल्ली आनी बोडव्यान बरी खबर हाडलेल्या वेळार मरी आसलेलें घर पालेस्तिनांत थावन आतां इटलीक पावलां. मध्यम युगांत सुमार 16व्या शतमानांतावन ही लदीन मरयेचें घर आसच्या त्या लोरेटोन म्हणटात आनी थंय थावन आतां संवसारभर प्रसारल्या. उदेंतीच्या पवित्र सभेंत मरयेक साबार नांवांनी आनी बिरुदांनी उलो मारतले. तसले उले सांगाता घालून एक सांकळ कशी लदीन तयार केल्या. 1550 इसवेंत सान पीटर कनिशियस हाणें ही लदीन छापून फामाद केल्ली आनी 1587 इसवेंत पापा सिस्तूस पांचव्यान ताका मान्यता दिली. ताच्या उपरांत आयिल्ल्या पापा साहेबांनी वेळा काळाच्या परिस्थितीत लेगीत नवे उले कुडशिल्यात. पापा पियूस 6व्यान सोमेस्त भक्तांचे राणये म्हणलो उलो कुडसिलो, तर पापा लियाव 8व्यान सुबोधिनी माये आनी पापा लियाव 13व्यान सैंबाचे कथावेण गर्भी संभवले राणये उले मेळयले. बेनेडिक्ट 15व्यान पयल्या महाझुजा उपरांत समाधानाचे राणये म्हूण तिका आपयलें, तर पापा पियूस 12व्यान सर्गिंगेंतले राणयेक मान पटयलो. जुआंव पौल दुसऱ्यान पवित्र सभेचे माये आनी कुटुंबाचे राणये म्हणून सडीत 2 उले मेळयले. अशें सुमार 51 नांवांनी उलो करून मरयेची मजत आमी मागता. देवा बापा, पुता आनी पवित्रत्म्या उपरांत मरयेक आमी उलो मारता आनी सुरविल्ल्या सुमार 20 नांवांनी मरयेक आनी देवा पुताक संबंद जाल्ल्या संगतींचो उल्लेख आसा. ताच्या उपरांत तिका पोरण्या सोल्यांत वापरलेल्या रुपांनी तिचो संबंद गुंतून दवरला. दाखल्याक दाविदाच्या बुर्जा, दाड्याच्या बुर्जा, सुवर्णाच्या मंदिरां, सोल्ल्याच्या आर्का इत्यादी. शेकी सुमार 13 उल्यांनी मरयेक राणये म्हणून आपोवन रायांचो राय जावन आसल्या जेजूक ती लागशिली म्हणून दाखोवन दितात. आमी नामन राणये मागण्यांत ह्या दुखाच्या कोणांत आसा म्हणून मरयेक सांगता, तर तिका आमी दयाळी, मोगाळी आनी दुलोबी अंकारी मयये म्हणून तिची ससाय मागता. तिच्या तसल्या शेगुणांनी वाडोवंक आशेता. देवा पुताक वावयल्ली आनी वागयल्ली मरी अपरिमीत पदवी घेवन देवा कडेन प्रत्येक जावन जेजू कडेन आमचे पासत विनाती करता. तिच्या आसऱ्याक धांवन आयिल्लो आनी तिची ससाय मागुल्लो कोणूच केदींच निराशी जावंक ना. माय म्हयन्यांत मरयेक चड आनी चड लागीं सरया. आमच्या सर गरजांनी तिका उलो मारया, तिचे शेगूण आदारया. ह्या मारिफात आमी तिका खरेपणी मान दिल्ले बरी जातलो. भाग्यवंती मरये, देवाचे माये, आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर. Zait